आमगेल खाण जेवण चॅनलाक हांव स्वागत करता रे सर। आज हांव पावसाळी सिजना मेळचे तेरेपन्नाचे घंटी तळासनी रेसिपी घेवन आयल्या। आमगेल कमेंट बॉक्सान तू घंटी तळासनीची रेसिपी पोस्ट करका म्हणून एक रिक्वेस्ट आशिल्ला। घंटी तळासन करचे खातीर तेरेपन्नाचे हांव गांठी कोण घेतला। हे गांठी कशी करचे म्हणून हांव लास्ट घंटी बुत्तेचे रेसिपीन तुमकां कोण दाखयला गांठी कशी करचे म्हणून। तुम्ही ताका वचून पळोव येता गांठी करची कशी म्हणून। ताजे नंतर घंटी तळासनी घालूक 1 हॉट टेबल स्पून नारळ तेल घेतला पडनाक। ताजे नंतर 3 आंबाडो दडान घेतला। आंबाड नानतला बिंबूलय जाता। आंबाड जो बिंबूल मात्र घालका चिंचा मनी घाला लायक जायना। मागीर 1 व्हड लसणे कांदो सोल्लानो धडान घेतला। गांवची मिरसांग फण्णाक घेतला 1 7-8 बरी। तुमगेल तिखसाणी वयर घेयाची मिरसांग कुच्चोल कोण घेतला। मागीर मीठ तुमगेल टेस्टा प्रकार। आता घंटी तळासन कशी फण्ण घालची म्हणून पळोवया। घंटी तळासनी हांव डायरेक्ट कुकरान तूप फण्ण घालचे। कुकराक गॅस जळयला। आता तू नारळ तेल घालया। नारळ तेल हुंजे तरी लसूण घालचे आमी। आता लसूण लायकून भाजून घेवया पन्नाक। लसूण इतले कलर येवची ते भाजून जातरी आता मी हाका सुकी मिरसांग कुचोल कोण गेल्लेले घालचे। मस्त तीख जावका जाल्यार ना ही बी घालयता नाका म्हूण जाल्यार हे बी स्किप कोरयता। हांव घालना मस्त तिखट जाता ते म्हणून। मिरसांग या पन्नांत भाजून घेवचे। हे भाजून घेतल्यार भाजल्या मिरसांग ही गांठी घालची। मीठय घालचे। झाडान दवरलेलो आंबडय घालचे आनी उदक घालून घेवचे। तुमगेल अंदाजार एक ग्लास भर उदक घालचे आनी अशें करून भरसून घेवचे। लायक कोण भरसून घेतरी लिड घालून 1 विजिल आयला पुरो मागीर आमी बंद करचे। कुकर उब गेला की पळोवया। गेला कुकर ओपन करचे। घंटी तळासन रेडी जाला। एकल्याक भरसून घेवचे। घंटी तळासन रेडी जाला। तुम्ही घरकट कोण पळयाची म्हाका कमेंट कराची। आमगेल चॅनल पळयलेल्याक धन्यवाद। आमगेल चॅनल लायक शेअर सब्सक्राइब कराची।